निवार आमकां तुजे कृपेन निवार आमकां दुस्मानाच्या आंदुळे ओ भागी हो तूं सदा करूचो तुजे कृपेन निवार आमकां तुजे कृपेन निवार आमकां वायट मोनादुळे तुजे कृपेन निवार आमकां तुजे कृपेन निवार आमकां वायट मोनादुळे जेजूच्या काळजात मोगान लोळलेल्या जेजूच्या काळजात मोगान लोळलेल्या पोरांचे काळीज मोगान तुझ्या दिसाच्या दिसा पोरांचे काळीज मोगान तुझ्या दिसाच्या दिसा मोहेच्या दासा मोगान लाजल्या मोहेच्या दासा मोगान लाजल्या पोरांचे काळीज मोगान तुझ्या दिसाच्या दिसा पोरांचे काळीज मोगान तुझ्या दिसाच्या दिसा लार्या वेळी तुटे आमची राणी आयकोन तुगे गे माई तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयकोन तुगे गे माई तुझ्या भुरग्यांची मागणी आम्ही मागता माई आमचे हात जोडून बेसाव आमचे दार तुझे हात उघडून आम्ही मागता माई आमचे हात जोडून बेसाव आमचे दार तुझे हात उघडून आतां तुका वखाणी तुका दिन तुका आजचे दिसा खातीर आजच्या सांजच्या वेळा खातीर आजच्या दिसाक तुवें आमकां राखली सांबाळली आनी आयज तुज्याच म्हळ्यार भगवंतान पुरता आमी आयज हाजीर जाले आयज हो भाव आमचो ताची सालकर ज्या इलेक्शनाची निवडेक पोचला आनी मागता तुजो आशिर्वाद तेजेर घाल ताका तूं राख आनी सांबाळ बरी सावध भलायकी ताका फाव करून काळजात तशी मनाची शांती ताका दी तेजे जिवितान जें तो मागता चिंता आवडेता आशेता तें ताका फाव करून मागता भगवत मोगला जेजू भगवंतान पुरता आयज सगळे आमी भाव भयणां एकठांय जावन ताका सांगात दिवंक फुडें सरल्यात आनी जे निवडणुकेक तो हाजीर जाला बरी 14 तारखेक बरे भाशेन बऱ्या मनान उडी पडोवन ताका भोवमतांनी जिखूंक तेजे पासून विनंती करता प्रार्थना करता मागता तेच कडेन मागता तेजे घरची फॅमिली तेज्या आवय बापायक तेज्या घरकांनी तेज्या भुरग्यांक तशेंच तेज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक सगळ्यांक बरी सावध भलायकी फाव करून सगळ्यांक तूं राख आनी आमकां सुरक्षीत दवर मागता आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकल्यारांक बक्षिता तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिना वायटांतली आमकां निवार हनुमान बरे कृपेन तूं बरोवन सोरेस पडटा आनी सावसऱ्यामध्ये तूं सुद्दां वान सुद्दां तुजो पूज्य पायकेन मरे देवाची माये बापाक घेवन कोर आतां आमच्या मनशाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र एक आमची बापा एक नमान बरी एक महिमा बापा किरपुराचो पुत्रा मागता सगळ्या वांगड्या पासून सगळे ते जावं पासून त्याच्या वांगडा रावन आयज जायती भुमी जाता पयशे दिता ते सडीचो ते सडीन धांवता तशेंच सगळे तेज्या सांगाताक वाव करूं सांगाताक ताका आदार करूं आनी सगळ्यांनी बरे भाशेन हे दिसा जवळीं झुजां जायनासतना बरे भाशेन मोगान एकवटान
बरे भाशेन एलिसांव 14 तारखेर जावं म्हूण मागता. आमची बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. तुमान मरे कृपेन तू बोलवले सरस पर्यंत आणि सावस्त्र्यामध्ये तू सुदोवान सुदो तुझो पूज जेसू. होय मा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र एक आमची बापा एक नमान बरे एक ब्रदर करता मागता मरण गेल्ले आमच्या सगळ्याचे गोरचे वांगड्या पासून मोळा जेजू तू तांकां सर्गीचे राज फाव आज पासून केल्ले कोतान पातकान ते आसा जाल्यार नादून ते सरदार कश्ट वता जाल्यार मोळा जेजू हे तुज्या पांचूय गायतल्या रोगो तेंचे शिपडाय दोन तांकांनी तळकोत सरदार तुजें सुख बगू तूं तांकां फाव आनी तेंच्यांनी सगळ्यांक आमकां तशेंच हे भावाक बरें भाव धाडू. आमची बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या राज आमकां येवं, तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांत. नमान बरे कृपेन तू बोलवले सरस पर्यंत आणि सावस्त्र्यामध्ये तू सुदोवान सुदो तुझो पूज जेसू. एक आमची बापा एक नमान बरे एक म्हण मा बापा किरकोळ करता मागता आयज त्याच्या उतराक पाळदीन सगळे हाजीर जाले आसात जावं ते हिंदू जावं ते मुस्लीम जावं ते क्रिस्तांव एकवटान खान मारून हे दिसांव बरे भाशेन आमी तयारी करूं आनी बरे भाशेन हे दिसांव फांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. दरेक वांगड्याक इस्वातेर आसा आनी इस्वातेर ना तांकां सगळ्यांक तुज्या हातीन उबारता सायबा सगळ्यांची तूं राखण कर. सगळ्यांच्या घरांत खुशालकाय शांती आनी संतोश भाव कर. तशेंच मागता दरेक वांगड्याक कोणूय वांगड्यांतलो घरांतलो कोणूय दुयेंत आसा पिडेन आसा भलायकेन आसा हॉस्पिटलांनी आसा सायबा तेज्या पासून विनंती करता मागता मोळा जेजू तुजो हात तेचेर दवर आनी ताका पेपणी फाव करून ताका बरी करून तांकां सुरक्षीत दवर आनी तेच्या पांयार ताका उबें कर. आमची बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन तू बोलवले सरस पर्यंत आणि सावस्त्र्यामध्ये तू सुदोवान सुदो तुझो पूज जेसू. होय मग बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र तीन नंबर करता मागता आमचे तांदळा साहेबच्या आस्कानी पासून मोगळा माईक आयज तुजी बरोब आमी बायलेची इगोजेर समोर केल्या. तशेंच मागता ह्या भावाक हे दिसांव बरे भाशेन तयारी करून आनी बरे भाशेन तो हे दिसांव वांटो घेतला तो बरे भाशेन ताका जायतीं मोटां पडोवन तो शिकोवंक तेजे पासून विनंती करता प्रार्थना करता मागता. तशेंच मागता बायणा रावतले आठवी शेतांतले दरेक घराब्याक दरेक कुटुंबाक दरेक फॅमिलीक तुज्या हातीन उबारता. तातूंत मोगळा माईक सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद सगळ्यांच्या घराब्याक खुशालकाय शांती आनी संतोष फाव कर. नमान बरे कृपेन तू बोलवले सरस पर्यंत आणि सावस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेसू. नमान बरे कृपेन तू बोलवले सरस पर्यंत आणि सावस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेसू. नमान बरे कृपेन तू बोलवले सरस पर्यंत आणि सावस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेसू. सगळ्या बारा बऱ्या एका वजन स्वप्नान दामुया स्वप्नान देवा सगळ्यांच्या बापा सरकारान आमचे दुखी आमच्या सगळ्या तो कोयलो केवढी गोडी सांभाळो मरपानी जोडलो वाटला सकाळी सुटले सगळ्या पुरुषात जोडलो स्वतःला सकाळी जोडलो तो मेल्ल्यामध्ये गेलो त्याच्या मेल्ल्यावर जेवण झालो राजवार जोडलो तो त्या बापाच्या उजव्या बसला त्यांची मक्षमी पुण्यात परमंदा होई करण्यान तवली पुरुषले असे पाचे लोकांनी पुढचे जेवण कोण सासना त्यांची आमेन. पेज नंबर 19 आर्का तुका सोमिया आर्का तुका दोनिया आर्का तुका आतायानी सासना आर्का तुका सोमिया आर्का तुका दोनिया आर्का तुका आतायानी सासना तुवें म्हाका रोज रोय तुजो मोगोच्याक तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी कोच्याक तुवें म्हाका वेचलोय सासना सुका पावच्याक तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय
तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आगायानी सासना. एक आमची बापा एक नमान बरी एक मोहीम बापा केली जाल्यार तुका मागता मोळा जेजू भगवंतान तुका तरी तर आमच्या भावाचे कितें चुकला वयर सकयल जालें जाल्यार तूं ताका माफ कर तशेंच मागता. आयज हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव हो आयतार बुधवार दीस पाळटात वाती उजवाती फुलां घालतात मागता तेचे पासून तांचो भावार्थ गोड कर जें कितें ते मागता तें तांकां फाव कर तशेंच मागता. ही कोरोना व्हायरसाची पिडा तशीच ओमिक्रॉन दुसरी पिडा आज आख्या संवसाराक विस्तारल्या आनी लाखांनी लोक हॉस्पिटलांनी आसात लाखांनी लोक क्वॉरंटायन जाल्ले आसात लाखांनी लोक ह्या संवसाराक वतले सगळ्यांचे पासून मागता साहेबा कोणा जेजू तुजो आग विस्तार आनी आख्या संवसाराचेर शांती आनी संस्कार वाप आनी सगळ्यांक राख आनी सांबाळ सगळ्यांक हे पिडेंतली आमकां सगळ्यांक वेगळी कर. आमची बापा सुरगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सदां आतां तशी संवसारांत. नमान बरें तूं केन्ना करून एक सर्च करता हिंसा उसल्या मगे तूं सुदो आनी सुदो तुजो पोचे मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र संस्काराचेर आनी बापाचेर पुत्राचेर. राजी बाबा आयज तूं हांगा होली क्रॉस हांगा लादीन एटेंड जाला आनी जायते तुजे समर्थक हांगाय आसा आनी तांच्यांनी देवा कडेन आर्गां बी घातलेली आसा. आयज तुका रिस्पॉन्स कसो मेळटा जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता जावं कितें सांगूंक सोदता तूं आयज? आमी जेन्ना जेन्ना घरान वता तेन्ना रिस्पॉन्स खूब बरो आसता. लोक जेन्ना आमकां वेलकम करता तेन्ना तोंडाचेर तांचो हांसरो पळोवनूच आमकां कळटा की लोक सगळेच एक चेंज करपाक रावल्यात आनी खुबश्यो गोश्टी वाचून जावना त्या खातीर खंय तरी लोकां मदीं एक फ्रस्ट्रेशन आसा लोकां मदीं एक त्रास आसा एक भितरल्यान एक ओक आसा जे थोडे लोक काडूंक शकता थोडे लोक काडना. पूण जेन्ना जेन्ना आमी खंयच्या दारान गेले तेन्ना आमकां सगळ्या कडल्यान पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी एका समाजाचे न्ही पूण प्रत्येक समाजाचे लोकांचे म्हणजे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन कोणाच्याय घरान गेलो जाल्यार एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. आज तुमी पळयता आज आमचे हांगचे भाव भयणांनी आमचे खातीर एक मुद्दम एक लादीन दवरलें आनी खंय तरी देवा कडेन सगळीं मागतात की खंय तरी आज आमचे विजय जावचो म्हणून. आनी म्हाका दिसता की सगळ्या वास्तूकारांक जे मनान आसा ते अवश्य ह्या फुडल्या तारखेर 14 तारखेर तुमकां दिसतलें आनी जो रिस्पॉन्स आज आमकां आसा तो असोच उरत जाल्यार एक बरें व्हडल्या मार्जिनान आमी वास्कोचो सिटो जिखूंक शकतले अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. चालू चालू आयज तुमी लादीन दवरला दाजी खातीर आनी जायते लोकांनी आर्गांय केला. आयज तूं कितें सांगूंक शकता? यू आर क्वायट इमोशनल बिटवीन तूं सांगूंक शकता? आमी हेजेर लागणीचेर कांय करपाना. आमी फकत तेंची बरी भलायकी आनी तेगे बरी राखण मागतली. जिखपाचें इज आउट ऑफ क्वेश्चन. आमी जिखोन गेले आमी खरें सगळे लोकांना 12 बुवा आहाय तेश एक बरी व्हडली लीड एक सगळं टायम कळटा तुका. आमी तेका देवान राती तो एकलो हिंगा थिंगा भोंवता तेका देवान तेगे फॅमिलीक तेका बरें सांबाळून बरें राखता कळटा तुका न्हू. जिखपाचें इज आउट ऑफ क्वेश्चन. जिखोन गेले आमी जिखपा यें पेपर सगळे भुरगे 12 आयज ते थोडे हिंगा थिंगा धांवले. काल देखून तेणी वॉर्ड नंबर 14 गेले एक 4 जाण भुरगीं गेले एक मिस्टेक जावन गेले. कोण आमचो एक धर्माचो एक वडील तिने तांकां घेवन मिसगायड करून गेलो. पूण आयज बारीक सकाळीं पोतून कितें जालें आपणाक मिस्टेक आमी पोतून येयले
आयज सोंपपाक आमच्या बारा भोंवपा ना कॅनवसिंग करपा न्हय एक कमिटमेंट जाला आमकडे सो आमकां देव जाल्यार खंयच्या तेंची बुद्धी मोतीन घालता कितें केलें तें तेंगे चुकलो म्हणून कळना तुका सो आज आमी व्हडले खुशेन येयले कितें तेय लोकांनी आपणा मिस्टेक मानून गेली ते आमकां बरें येयले सो इट इज फेर आमकां कांय घेवन बसपा ना हितून विकी बाबा आयज तूं हांगा लादिनाकूय आहा दाजी वांगडा भोंवताय बी तूं आयज कशें दिसता तुमकां प्रतिसाद लोकांचो मेळटा म्हजी एकूच विनंती आसा डी फॉर डेव्हलपमेंट आनी डी फॉर दाजी दाजी हो डेव्हलपमेंट करतलो हे आमकां खात्री आसा आमी आतां लादीन केल्ले आसा तेच भाशेन आमी आमच्या कापळेश्वराक सूड उणो घालता भटजी येयल्लो आसा आमी जाणा दाजीन वास्कोन कितें केल्लें आसा तें आनी आमी पयलींच दाजीक सांगलेलें भारतीय जनता पार्टीची तिकेट घे आमी तुज्या वांगडा आसतले आमचे वाड्या वयले आसतले आनी हांव एकूच सांगूं सोदतां आमचे 10 वर्सां आमी फाटीं उरलेले आसा सदांच आमचो आमदार म्हणटा आपूण आमदारान अशें केलें तशें केलें मिनिस्टरांनी हांव कांय म्हणिना आमची लोकांची चूक आसा आनी सदांच म्हणटा तो मायनॉरिटी म्हणून आज दाजीक दाखोवन दिले मायनॉरिटी हे सगळे आसा सगळ्या समाजाचे आसा आनी हांव हें सांगून तुका देव बरें करूं थँक्यू म्हणजे फिनिश कर थंय काडटले थंय